मंगळारा आरोंदा किरणपाणी पुलाचेर पेडण्याच्या दोन तरणाट्यांनी हरमलच्या भालचंद्र वांयगणकाराचो खून केलो. पेडणे पुलिसांनी मनशाची कूड पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. दनपारां 1 वरांचेर जाल्ल्या खुनाची केस मात उसरा मेरेन नोंद करूंक नासली. कोरगांव पेडणेच्या दोन तरणाट्यांनी भालचंद्र वांयगणकार 1 लाख रुपया दिवपाचो आसलो ते दिना म्हूण ताचें अपहरण केलें. भालचंद्र वांयगणकाराच्या घरच्यांनी फोन करतकच तांकां सांगलें, भालचंद्र 1 लाख रुपया दिवपाचे आसा ते दियात आनी ताका व्हरात अशें भालचंद्राचो भाव म्हणटा. माझ्या भावाचे आपो दिलो ते बँक ऑफ बडोद्याचे बँकेकडे पावपाचो गाडी घेऊन गेलो. त्याच्या बुडल्यान माझे दोघे जील गेले गाडी धुवपाक जाले ते पण दोगदा दिले. माझ्या भावाक मदीं बसयलो आनी भावा गेलो आमकां माझ्या भावा जिलानी सांगला म्हणजे काकाक कोण घेऊन गेला पूण ते आमी सगळे आमच्या फ्रेंडाक जपयलो आनी गेलो बोमान ना. मग तेका कोणाक विचारला कोणी येलो रे अमक्यान येलो म्हणलो. तेचो फोन नंबर घेतलो आमी. फोन नंबर घेवन तेका फोन केलो तो उलो आपले कडेन आसा आमी थंयला म्हणलो. आमकां 1 लाख रुपया दिवं मागीर तेणी तेका आमी सांगलो 1 लाख रुपया आमी दितो तूं भोमान ये आनी आमी थंयच बसलो आनी येतो म्हणून केलो आनी आमकां हो पावलय. आमी म्हटलं हेलय तसो आमच्या भावाक हाड तुजे पयशे व्हर. येते म्हणलो पयशे व्हरा आनी तूं येवकच ना. मागीर आमकां कोणी एकल्यान फोन केलो तुज्या भावाक गेलो आनी तेंच्यांनी सकयल उडयलो ना मारून. त्या बरोबर आमी सगळे गेलो थंय जाल्यार भाव आमचो खंय आहा स्वता तोच बोल्ला कोण पयशे दिणारोच सांग लागलो. मोबायल नंबर म्हाजेर आहात तेचे तिणे आमकां फोन केला मोबायल खंय आहा रे म्हाजो नंबर गावलो तुका दिते मी सगळा केला. म्हाज्या भावाक मारून उडयलो हेंचे दोगांयनी वरान. ह्यो किरिस्तांव ह्यो कोंकणो. पुलिसांनी दोगांयकय बेगीनाच कादयेन घालचे. तांकां पुलीस धरिनात तो मेरेन भालचंद्राची कूड घेवचे नात अशी शिटकावणी हरमलकारांनी दिल्या. सगळे चौघे भाव घरा कडेन बसताना ते आपले गजाली कसले करीत त्या प्रमाणे थंयसून ताका फोन येयलो. फोन येतकच भालचंद्र उठलो आपणाक फोन येयला म्हटलो आनी तो गेलो. फोन गेल्या उपरांत ताका तिचार पेट्रोल पंपा कडेन आपयलो तेंच्यानी. कोणाचो फोन आयल्लो? जॉकी म्हणून कोण तेचो फोन येतकच तो गेलो. ते वटेन तेचो पुतण्यो दिपक आनी संकेत ते दोगूय आसले. तेंच्यांनी बघलो जाल्यार ताका हे मदीं घातला आनी दोगा चौगांनी मारतात म्हणून मारल्या उपरांत हे गेले धांवत जाल्यार ते गाडयेर मदीं घातलो आनी ताका फुडें गेल्या उपरांत मागीर हेंच्यांनी आपल्या बापायन कोणाक फोन केले आनी मागीर थंयसर धांवन वयत गेले. त्या प्रमाणे सुदनान त्याच फोनाचेर तांकां फोन केलो. तांकां फोन करून तेंच्यांनी कितें सांगलें आपलो 1 लाख रुपया घेतला तो तांकां दिवपा लाय. ते हे म्हणाले आमी 1 लाख रुपया घेवन येतो आनी आमी तुमचो फोन ह्या दितो 1 लाख. बरं ते म्हणाले आमचे काय आहा तोच दितो. जाला हे पयशे घेवन गेले आनी हेंच्यांनी सांगलें आमी अशें कोरगांवच्यान येतो आनी खंयसून येतो. तेंच्यांनी जसो तुमी हेल्या तसो आमच्या भावाक घेवन या. तो पर्यंत हाडूंक ना. मागीर तांकां एक अर्द्या पावणे वरान फोन येयलो की पुला वयल्यान कोणी तांकां थंय उडयलो म्हणून. तितक्यार हे किरणपाणयेर गेले. तेचे खातीर आमी कंप्लेन दिवपाक गेलो आनी आमचो एकच हेतू आहा जो पर्यंत तांकां एरेस्ट करिनात तो पर्यंत आमी बॉडी मात घेवचो ना. तरणाट्यांक पुलिशेचो कसलोच भंय दिसना. आतां दिसाची खुनां करूंक लागले. गोंयांत कायदो उरूंक ना हें आयज जाल्ल्या घडणुके वयल्यान दिसता. ताका आयज मारला आयज तेची फूल फॅमिली हांगा आयज पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी तेंच्यांनी कंप्लेन दिल्ली आसा. तेंच्यांनी कंप्लेनी जी नांवां दिल्ली आसात तांकां एरेस्ट त्या प्रमाणे त्या नांवांक आयज एरेस्ट करचो आनी ताबडतोब ना जाल्यार आमी पुलिशेक कळयल्लें आहा 24 वरां भितर ते एरेस्ट जायनात जाल्यार आमी पूर्णपणे रोड आमचो हरमलचो ब्लॉक करतले आनी बॉडी आमी डिस्पोज करूंक दिवचे ना. कित्याक ते फाल्यां पळोवन रावतले लिपोवन रावतले आनी ते केसीन अर्थ उरचो ना. केस कवर जातली. तेका लागून आमचो डिमांड आसा पुलिशे कडेन ताबडतोब आयज ह्या गोश्टी वरसून अशें दिसता जे कितें आतां सद्याक घडलां तेचे वरसून कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आयज दिवसा धवळ्यान हे जे आयज मारामारी करून आयज मारून उडोवप हे जे गोश्टी आयज चल्लेले आसात हेचेर सरकाराचो कसलोच आयज कंट्रोल उरलेलो ना आसा. थळावो आमदार दयानंद सोपटे हांणी पुलीस स्टेशनार येवन ह्या प्रकरणाची चवकशी जावची अशी मागणी पुलिशे कडेन केली.